पासो ह्या वेळा पासो तुज्या हाजीरपणा पासो तुजें हाजीरपण ज्या वेळार आमी उलयता हांव त्या वेळार आसा कित्याक तुज्या हाजीरपणान आमचें संपूर्ण काय आसा. आमेन. Amen. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वाचूया. ओब्रमान तोलो बो शिखाराबान तला कियाराबान दले केरबो सिंत्र लांदे लिब्रहान दले बेशो बरोबोन तलावा सिंत्र लांदे ग्लोरिया ग्लोरिया महिमा वाखाणी दिन वास्तुती आणि आराधना जिव्या देवा ओब्रहान दलाबा शिखेत्र लांदले हेराबा त्रोकोरिया लाबाशा रिखामान त्रोत्रमा शिखेत्र लांदे. ओ थँक्यू जीजस. या दिसापासत या वेळापासत तुका दिन वाचता सोबीत म्हज्या भाव भयणा पासत तुका वाखाणटा तुजी स्तुती आणि आराधना करता. जुआवाचो 14 अध्याय आणि 27वी ओळ आमकां सांगता शांती तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचे काळीज उचांबळ व बेजूड जावं नये. मोगाच्या भाव भयणांनो देवाचें उतर सांगता स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा की शांती तुमकां दवरता आणि म्हजी शांती तुमकां दिता. आयज मोगाच्या न्हू आमच्या जिवितान शांती ना आणि शांती आमकां खंयसरूच मेवना. मोगाच्या न्हू ती शांती आमकां देवा कडसून मेवता. ज्या वेळार देवाचें हाजीरपण आमचे भितर आसता त्या वेळार ती शांती आमकां मेवता. देवाच्या जेजू क्रिस्त सांगता देवाच्या उतरान संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. ह्या संवसारान मोगाच्या न्हू आमकां शांती मेळोंक शकना. शांती आसा ती फकत देवाक लागून. देखूनच आयज आमचे कडेन कितलें कितें आसल्यार पासून शांती खूब म्हत्वाची आसा आनी ही शांती आमकां देवा कडसून मेवता. ज्या वेळार देव आमचे मदें हाजीर आसा त्या वेळार देवाच्या शांतीचो अनुभव आमी करता. देव ज्या वेळार देवाच्या सत्ता वाटेन आमी चलता त्या वेळार ती शांती आमचे वरवीं आमच्या कुटुंबान येता. ज्या वेळार ती आमच्या कुटुंबान येता ती आमच्या कुटुंबा वरवीं आमच्या शेजाऱ्यां मदें येता. शेजाऱ्या उपरांत वाड्यान येता. वाड्या उपरांत आमच्या गांवान येता. गांवा उपरांत ती शहरान वयता. अशी करून सगळीं देवाच्या शांतीचो अनुभव करतात. ह्या वेळार ती शांती देवान तुका आनी म्हाका दिल्या. संवसार दिता तशी ना. एक सासणीक शांती. त्या शांतीचो अनुभव करूया मोगाचे. त्या शांतीचो अनुभव करूया. शांतीचो अनुभव करूया. पीस इन जीसस क्राइस्ट. पीस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. शांती सोम्या जेजू क्रिस्ता भितर. बापा मोज्या मोगळा बापा मोज्या मोगळा मोज्या मोगळा मोजे जिवीत तुज्या हातान सोडटा. तुका मानता तितलेंच कर म्हूण मागता. कितें करशीं तुजो उपकार मानता. सगळ्याक तोया सगळेच मोगान घेता. बापा मोज्या मोगळा
हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास. तेच्या भाशेन कोण ना, तेच्या भाशेन कोण आसचो ना, देखून आमी तेका वाखाणटाव. प्रेज द लॉर्ड. हर एका वेळार तेका वाखाणटाव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हर एका वेळार. प्रेज द लॉर्ड. पळयात आयचे देवाचें उतर घे. एक्ट चॅप्टर 4 धर्मयुद्धांचो इतिहास 4 अविसवर आनी 32 घालून वाचया. देवाचें उतर कितें सांगता तें पळयात. भावार्थ्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपल्या लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजानासलो, कित्याक ताचें थंय आसलें तितलें ती भागा दवरताली. प्रेज द लॉर्ड. धर्मदूत व्हड बळान सोम्याची जिवंतपणाची गवाय दिताले आनी ताका सगळ्यांक व्हड मान आसलो. ताचे मदें कोणाकूच कांय उणें नासलें. जाचे लागीं भाटां वो घरां आसलीं ती विकून ताचें दुडू हाडून धर्मदूतांच्या पांयाशी दवरताले. कोणाक गरज त्या प्रमाणे दुडू वाडटाले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो म्हज्या भावयणांनो, हें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमकां सजमता जी ही कलिसिया आसा, जें चर्च आसा, तेका म्हणटात फर्स्ट चर्च. तेका म्हणटा पयलें चर्च. पयलें चर्च कशें आसलें सजमोन घेयात. पयलें चर्च फातरांचें नासलें. पयलें चर्च व्हडले व्हडले गुण्यांचें नासलें, व्हडलें व्हडलें डेकोरेशन नासलें. फर्स्ट चर्चान कोण कोण आसलें? पयलें चर्चान आसली ते 12 शीस, मरियमाय आनी तेंच्या सांगाताक समो. आनी पयले फावटी आमी हें सजमोन घेवंक जाय तें चर्च म्हटल्यार एक जिवें चर्च आसलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात बाबा, जे वेळार जेजू क्रिस्त मेलो, जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जालो, त्या वेळार ती सगळीं जाणां एका वयल्या कुडान मागणें करतालीं. आनी वयल्या कुडान एक नॉर्मल कूड आसलें, एक घर कशें आसलें, ते वयल्या कुडान मागणी करता आसतना पवित्र आत्मो येयलो. म्हटल्यार ती स्वात चर्च ना, ती स्वात व्हडली कांय ना, पूण ती स्वात एक धाकटुली कूड आसली. म्हटल्यार ज्या स्वातेचेर पवित्र आत्मो येता ती चर्च जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सजमता कितें सांगता तें, तुमी खंय आसात, खंयच्या राष्ट्रान आसात, खंयच्या देशान आसात, खंयच्या रुमान आसात, थंय कोण आसा हें मॅटर करना, पूण ज्या वेळार वर्ड ऑफ गॉड तूं वाचताय, वर्शीप करताय आनी देवा सांगाताक तूं जिवीत जोडटाय, तें चर्च जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी हेका म्हणटा जिवी चर्च. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार शिसांनी आपलो वावर सुरू केलो त्या वेळार तेंचे लागीं चर्च नासलें. देव मंदिर आसलें, पूण तें देव मंदिर कोणाचें आसलें? शलोमोनाचें. प्रेज द लॉर्ड. पूण ती देव मंदिरांत वयताली फकत देवाचें उतर वाचून. प्रेज द लॉर्ड. आनी बायबल सांगता उंडो मोडूंक ती घरांनी एकठांय जाताली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पयली कलिसिया, पयलें चर्च हें अशें तयार जालां जंय वर्ड ऑफ गॉड, पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी बापाचो मोग भितर आसलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी पळयात तेंचे भितर एक वस्तू जी सारकी आसली आनी तेकाच लागून ते चर्च वाडटाले, ती म्हटल्यार भावार्थ्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. प्रेज द लॉर्ड. समजता तुमकां? भावार्थाचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपल्या लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजानासलो, कित्याक ताचें थंय आसलें तितलें तें भागा दवरतालीं. म्हटल्यार जें कितें आसलें तें चर्चसाठी ओंपतालीं, जें कितें आसलें तें कलिसियासाठी, जें कितें आसलें लोकांक वाडटालीं. आनी अशा भाशेन लोकांनी आपलो वावर सुरू केलो. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तांकां सजमालें खरें जिवीत म्हटल्यार देवा थंय आसा आनी आयज तो देव आमचे मदीं आसा हें तांकां सजमालें. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक त्या लोकांनी जेजू क्रिस्त येवन पासून जेजू क्रिस्ताक मानून घेवंक नासलें, पूण थोड्या जाणांनी जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जालो त्या वेळार तेंच्यांनी मानून घेतलें तो स्वामी जेजू क्रिस्त. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा तें. देवाचें उतर कितें म्हणटा?
आपल्या लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेच म्हूण कोण सचवा नासलो, कित्याक ताचे ताय आसलें तितलें ती भागा दवरताली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जे पयलें चर्च सुरू जाला ना, ते संपूर्ण त्रासान सुरू जाला. लोकांका जिवेशी मारताली, लोकांका त्रास दिताली, लोकांका दोळे फुट्टाली, लोकांचे केस उपटून काडटाली. हें चर्च बाबा अशें सुरू जावंक ना. हें चर्च आयज आमी उलयता, जे अपोस्टोलीक स्टडी म्हणटात तेका, शिसांची स्टडी ना, ती अशी स्टार्ट जावंक ना बाबा. तेका जायतें पे करचें लागलां. आयज आमकां ज्यो इग्रज्यो दिसतात, आयज आमच्यो ज्यो चर्च दिसतात, त्यो चर्च्या फाटल्यान जायती हिस्ट्री आसतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंयचेय चर्च वतीन घेयात, जे आतां काय तुमी त्या चर्चीन नात, ती चर्च जिविना. प्रेज द लॉर्ड. ती चर्च जिविना. आनी बागेत पावलू तेंच म्हणटा, तुमी जावन आसात पवित्र आत्म्याचें मंदीर, आनी देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करता हें तुका खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळयात, जी पयली कलिसिया आसली ती आपले लागीं आसा तितलें दिताली, कित्याक दुसऱ्यांचें जिवीत सुदारूंक वा दुसऱ्यांका जिवीत मेळोवंक. पळय ती कितें म्हणटा, तांचे मदें कोणा कडेन कांय उणें नासलें. जरी तेंच्यांनी आपलें सगळें भाटां विटां विकून पासून, बायबल म्हणटा तेंचे लागीं कांय उणें नासलें. मागीर अशें तेंचे लागीं कितें आसलें जें आयज आमचे लागीं ना. प्रेज द लॉर्ड. तेचे लागीं आसलें तें देवाचो मोग, सॅक्रिफायस आनी देवा पासत जिवीत जियोप. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ती पर्वा करिनासली आमचो फुडार कितें जातलो, ती पर्वा करतली आमचो जेजू ख्रिस्त दुसऱ्यांका कसो मेळटलो. हालेलुया. ती पर्वा करिनासली बाबा आमचो फुडार कसो जातलो, ती पर्वा करतली आमचो जेजू ख्रिस्त कसो आमकां मेळटलो आनी दुसऱ्यांका मेळटलो. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आयचे जे देवाचें उतर आसलें तें हेंच सांगतालें. कितें सांगतालें, ती सगळी एका काळजान एका मनान आसली. आयज जायतीं जाणां आमच्या जिवितान न्हू आमी एका काळजान एका मनान वावरूच करना. एक एका सायडीन चिंतता, एका काळजान एका मनान म्हटल्यार कितें, हांव सांगता तें खरें न्हू. देवा लागीं आपापलें जिवीत घेवन समर्पण करणे. भावार्थांचो जमो एका काळजाचो एका मनाचो म्हटल्यार हांव सांगता तें खरें न्हू म्हटल्यार तो तेचे मागणें करतालो, तूं तुजें मागणें करता, आनी सगळीं जाणां एका स्वातेचेर मेळोन देवाक वाखाणटालीं. प्रेज द लॉर्ड. आनी जंय एका काळजाचे एका मनाचे जंय मनशां आसतात थंय मिलागा जाता, थंय चर्च वाडटा, थंय संपूर्ण कायेन देव ती जागा ताब्यान घेता. आमेन. पळयात, आमी काम करूंक जाय कित्याक तो येवचो आसा. आमेन. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या तुज्या उतरां पासून, तुजी उतरां साशणीक जिविताची, जेका सजमले तो आपलें जिवीत जोडटा, आनी जो जिवीत जोडटा तो तेच्या सांगाताक आसा. आमेन. गॉड ब्लेस.